लायक जाली. म्हाका ही मुवी मस्त बरी जाली. हांव म्हज्या फ्रेंड्सांक आनी सांगता ही मुवी सगळ्यांनी आयका. आयची मुवी मस्त बरी आली. लास्टाक हांव लायक म्हाका मस्त इमोशनल जालें कित्याक म्हळ्यार लायक ते मुवी मस्त सॅड डिमायज बरोवन जालें. लायक व्हेरी सॅड मुवी आसली. सो बरी सुपर जाली. थँक्स व्हेरी थँक्स टू जोशल मॅम अँड टीम. हांव व्हेरी थँक्स म्हणटा जोशल मॅमाक आनी ते विडियो केल्ल्यांक. आनी ताते विडियो म्हाका लायक जाले आनी आमचे पेरंट्सान आमकां शिकयलें. हांव जोशल मॅमाचो स्टुडंट जावन म्हाका बारी प्रावड जाता कित्याक म्हळ्यार ती एक बरी एक्टर आनी ताचे टूक ती एक बरी सिंगर. म्हाका म्हज्या आबा मायक रिस्पेक्ट दिवंक ही मुवी शिकयता आनी साबार भुरग्यांक आपल्या वडिलांक रिस्पेक्ट दिवंक ती ही मुवी कारण जायत म्हूण हांव चिंता. मूवी बारी बरी असली म्हणजे माय आणि आबाचं ओढाच आयले. थँक्यू. मूवी बरी आसले. आमच्या पेरंट्साक मान दिवचे. अँड कंग्रॅच्युलेशन्स टू स्टॅनी सर. मूवी बरी आसली. थँक्यू म्हणटा. ऑल्सो आतां मस्त जाणां तांच्या पेरंट्सांक बरें करून पळयनात तांकां आश्रमांत घालतात. आमी आमच्या पेरंट्सांक बरे तरान पळोवंक आसा म्हणल्यार संदेश आमकां मेळ्ळा. थँक्यू एवरीबॉडी. द बेस्ट मूवी एवर. आम्ही ही मूवी पळयली. मस्त बरी आली. सुपर्ब. सगळ्यांचे ॲक्टिंग जावन दी मस्त मिनिंगफुल मूवी आसा. हांव रेकमेंड करता तुमी सगळ्यांनी ही मूवी पळोवंक येचे म्हणून. मस्त सुपर्ब आसली आनी आमी आशा करता असले मस्त कोंकणी मुवीज येवं दी म्हणून. आनी स्टॅनी बेला सर कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी सर ॲक्टर्सांक हांव कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. तांचे ॲक्टिंग जावन दी सगळे सुपर्ब आसले. थँक्यू. मूवी बरी आसली. वी लायक इट सो मच. जोशल मॅमाचे ॲक्टिंग बरें आसलें. The movie was really nice. I never expected the twist in the movie and overall I liked the movie. मूवी बरी जाल्ली. थँक्यू. मूवी आमकां मस्त बरें लागलें. हे म्हजें फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स. तेन्त म्हाका प्रावड आसा की आमी कोंकणी मूवी पळयत येता. ते म्हज्या मॅमाची एक पार्ट आसा तातूंत. सो बरें आसा मूवी. प्लीज येया एक फावटी पळया. मस्त बरें आसलें. मस्त बरें कंटेंट आहलें तातूंत. सो बरें बरें ಅಲ್ಲಿ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶೋಸ್ ಪಳೆಯಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಂತ ಮಸ್ತ್ ಬರೇ ಅಲ್ಲ. बापाचे पुताचे नावे मूवी बरें आसले. जोशल मॅमाचे ॲक्टिंग बरें आसले. सगळ्यांचे ॲक्टिंग बरें आसले. हे मूवी सगळ्यांनी पळोवचें म्हूण विनंती.